सोमार मायाची 13 तारीख फातिमा सायबिणीची परब मुखेल वड हांव एकलो ना कित्याक म्हजे सांगाता बाप आसात नियाळाक आदार ह्या दिसा सायबीण माय फातिमा गांवांत त्या भुरग्यांक दिश्टी पडली. तेरसाचे मागणें सोडिनाका म्हूण ती विणयता. तेरसाच्या मागण्यांतल्यान खूब अजापां घडलीं आनी घडत आसलीं आनी हें कोंत एक आमकां व्हड आत्मीक हातयार. जितले फावट कुटुंबांत तेर्स जातालो तितलेय फावट लोकांचो भावार्थ आनी विस्वास देवाचेर आनी सायबीणमायचेर अखंड जातालो. आपल्या घरकाराच्या मरणा उपरांत काळजीदारपणान रोजी त्या भुरग्यांक वयर काडूंक भारी वावुरता. व्हडलो पूत कार्लोस नोकरी सोदूंक शारांत वेता. थंय ताका डेंग्यू जाता. हॉस्पिटलांत जाता तितले उपाय घेवनूय ताची परिस्थिती गंभीर जाता. डॉक्टर ताची वाचपाची आशा सोडून दितात. आवय रोजी कोंतीभरीत आनी दुखी जावन देवाचेर शीण करता. तिची सेजान सोफिया भावार्थ सोडिनासतना तेरसाचें मागणें करीत राव म्हूण सांगून एक तेरसाचें कोंत तिच्या हातांत घालता. सगलीं कार्लोसा पासत तेरसान मागतात. सुमार 5 दिसांनी रोजीक बरी खबर मेळटा. कार्लोस सोयरोनार येता आनी वाचता. आयचीं दोनूय वाचपां आमकां भावार्था विशीं उस्कायतात. आमच्या कुटुंबांत तेरसाचें मागणें उमेदीन करुया आनी सांगाता तें बापाक उबारुया. देवा सांगाता भावार्थान भरवश्यान ताची भोक्ती करता तो मनीस केन्नाच सांडचो ना. म्हजो थाराव तेरसाचें मागणें दिसपोटी करून आमच्या घराब्यांत आनी समाजांत सूख शांती हाडूंक वावुरतलो.